म्हजी जल्मभूंय मडगांव जाल्यार कर्मभूंय पेडण्यां. पेडणे सावन जेन्ना जेन्ना आपणे वेंचणूक लढयला तेन्ना तेन्ना हांव जिखला. ताका लागून 2027 वर्सा हांव पेडणेचो उमेदवार म्हूण विधानसभा वेंचणूक लढयतलों अशें विधान आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार हाणें व्यक्त केलां. साश्टी मालांतल्या सुमार 100 जाणांक जमनीच्यो सनदी दिवपाच्यो केशी आडकून आसात. ही प्रक्रिया बेगोबेग करून संबंधीत प्रश्न सुटावो करपाचो आदेश शेनवारा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हाणें अधिकाऱ्यांक दिला. ताणें शेनवारा मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयांत वेगवेगळ्या कामांचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार नावेलीची सिवरेज पायपलायन तशेंच हेर विशयाचेर चर्चा जाली. पारसे वाठारांत वांयगण शेतीक सुरवात जाल्या. मात खाजन गुंडो बांद आसून लेगीत शेतां रोवपाक कोणूच प्राधान्य दिनात. आधुनीक काळांत सरकारी नोकऱ्यांक प्राधान्य दिल्ल्या कारणान शेतां रोवपाचें प्रमाण कमी जाल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा. सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव मेळटा तरी लेगीत साबार शेतकारांनी शेती करपाक दुर्लक्ष केलां अशी पारंपारीक शेतकारांची कागाळ आसा. ताणें आपलो हो पारंपारीक धंदो चालूच दवरला. शेती वेवसायांत खूब फायदो आसून लेगीत तरणाटी पिळगी शेतांत देंवपाक पळयनात. तांकां उर्बा दिवपाची गरज आसा अशें मत ह्या वेळार शेतकारांनी उक्तायलें. गोंयची सर्वांगीण उदरगत जावची तशेंच घटमूट भलायकी आनी प्रशिक्षीत मनीसबळ आशिल्लें गोंय तयार करपाची मोख सरकारान दवरला. ह्या सगळ्या गोंयकारांनी सरकाराक तेंको दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां. पर्पल फेस्टाच्या आयोजनाचो नियाळ मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें घेतलो. ह्या वेळार ते उलयताले. आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टान 12 देश आतां मेरेन वांटेकार जाल्यात. अमेरिका सारकिल्ल्या देशांनी भाग घेतला. आनीकूय देश फेस्टान वांटेकार जातले अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. ते भायर ह्या वर्साच्या पर्पल फेस्टान दिव्यांगां खातीर 180 परस चड खेळां सर्ती जातल्यो. ते खातीरची सगळी तयारी जाल्या अशेंय फळदेसायान ह्या वेळार सांगलें.
संजय स्कुलाच्या बसकेक भायले लोक येतात आणि हेच कांय लोक विद्यार्थ्यांच्या पालकांची दिशाभूल करता. पालकांनी केल्ल्यो मागण्यो बेगीनूच पुराय करपाचो यत्न करतलो अशी माहिती पर्वरीच्या संजय स्कुलाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकरान दिला. सरकाराक पर्पल फेस्ट करपाक पयशे आसा पण भुरग्यां खातीर एक सुवात बांदपाक पयशे ना काय म्हूण संजय स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचो आरोप. फाटले 4 म्हयने जाले संजय स्कुलाचो वेवसायीक वर्ग बंद आशिल्ल्यान विद्यार्थी घरा बसल्यात. सरकारान हे विशीं बेगोबेग तोडगो काडचो आनी ह्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग चालू करचे, नाजाल्यार पर्पल फेस्टाक येवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पालकांनी दिली. आयच्या आधुनीक काळार वाशे तयार करपाची पद्दत खंय तरी नायत जायत चल्ल्या. तेन्ना वायडोंगर पाडशीचे पेडकर फामिलीन हो पारंपारीक धंदो आयजूय तिगोवन दवरला. आदी सावन जे शेती वेवसायांत आसात ताणें आपलो हो पारंपारीक धंदो चालूच दवरला. शेती वेवसायांत खूब फायदो आसून लेगीत तरणाटी पिळगी शेतांत देंवपाक पळयनात. तांकां उर्बा दिवपाची गरज आसा अशें मत ह्या वेळार शेतकारांनी उक्तायलें. रेदेर वेवसाय सांबाळून दवरपाची गरज आसा. सध्या एक माड पाडपाक 70 ते 100 रुपया घेतात. मात सरकारी येवजण्यांचो लाभ घेवन आनी आधुनीक माकनांचो उपेग करून पाडेली वेवसाय परत सुरू जावपाक शकता. ह्या सगळ्या विशीं जागृताय जायत जाल्यारूच पारंपारीक पाडेली उरतले आनी माडांची भाटाय. माडांच्या चुट्टांचो सळसळपाचो आवाज, वाऱ्यार हालपी झुलपी माड आनी पाडेली. गोंय म्हणल्यार माड दोळ्या मुखार आयलो ना अशें जावंकूच शकना. माड जसो गोंयच्या सैमाचो भाग तसोच हो गोंयच्या खाणा जेवणाचो. मात हालींसराक गोंयच्या जमनीक डिमांड आयलो आनी ते माडूय उरले ना, ती भाटाय ना आनी ना ते पाडेली उणे जाल्यात कारण नाल्ल काडप आतां परवडना. मात सरकारान दिल्ल्या येवजणेचो लाभ घेवन नाल्ल पाडपाचो यंत्र घेवन आतां नाल्ल पाडप शक्य आसा. गरज आसा ती भाटां सांबाळपाची आनी पाडेल्यांनी नाल्ल पाडपाच्या नव्या तंत्राक आपणावून पाडेली वेवसाय जिवोत दवरपाचो. झाडां कापून नवीं झाडां रोयल्या उपरांत त्या झाडांचे जिओ टॅगिंग जावपाक जाय. हे विशीं सरकारान गांभीर्यान विचार करचो अशी मागणी बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगश हाणें केला. तशेंच झाडां कापपाच्या शुल्कांत सरकारान केल्ली वाड कमी करची अशी मागणी वेंजीन केल्या. गोंयांत हालींच्या बोटार मेजपा इतकेच मिठाचे आगर आतां उरल्यात. कांय कडेन हे आगर दूशीत लेगीत जाल्यात, जाल्यार कांय कडेन आतां आगराच्यो सुवाती विकून आगर पुरयल्यात. उरिल्ले आगर तशेंच सांबाळून दवरपाची गरज कित्याक आसा ताचें महत्व पटोवन दिवपी हो रिपोर्ट. मोरजे आगरवाडो ह्या वाठारांत प्रवीण बगळी कितलींशींच वर्सां जाले मिठाच्या आगराचो वेवसाय करता. ताणें आपलो पारंपारीक वेवसाय तिगोवन दवरिल्लो आसा. हो वेवसाय फकत 3 म्हयने लागून आसता, पूण हो वेवसाय नश्ट जायत चल्ला अशें ताचें म्हणणें. तांकां सरकारा कडल्यान कसलोच तेंको मेळना, देखून सरकारान तांकां हो वेवसाय करपाक अनुदान दिवचें अशी मागणी प्रवीण बगळी हाणें केल्या.
गोंयांत रेंव काडपाक दितले पूण मर्यादीत स्वरुपान, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मार्चा उपरांत शापोरा न्हंयत रेंव काडपाक मेळटली, पूण जुवारी आनी मांडवी न्हंयतल्यान रेंव काडपा विशीं निर्णय जाल्लो ना. रेंव काडपाक पर्यावरण खात्याची मान्यताय लागता. NIO म्हणल्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्थेन शापोरा न्हंयत रेंव काडपाक हयकार दिला. हे विशीं NIOचो अहवाल आयला. आतां मांडवी आनी जुवारी न्हंयतल्यान रेंव काडपा विशीं NIOचो अहवाल आयल्या उपरांत निर्णय घेतले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. पंप लावन रेंव काडल्यार न्हंयची देख कोसळटा, देखून पंप लावन रेंव काडपाक दिवचे ना, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या भायर सांगलें. सरकारान फाटल्या वर्सा उक्तावण केल्ले नव्या मंत्रालयाचेर वट्ट 74 लाखांचो खर्च. पयलीं खर्च जालो 28 लाख, उपरांत आंकडो वाडलो आनी पावलो 73 लाख 94 हजारांचेर. पयलीं हे मंत्रालयाचेर 28 लाख 4,841 इतलो खर्च अपेक्षीत आसलो. उपरांत तो वाडून 73 लाख 94 हजारांचेर पावलो. ह्या खर्चाची विस्कटावणी पळयत जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या 2 कदेलींचेर 4 लाख 55 हजारांचो खर्च जाला. कार्यालयांतले झाडां खातीर 1 लाख 24 हजार, जनेलांची सजावट, पड्डे आनी फर्निचराचेर 5 लाख 55 हजार, नळे आनी खांब्यांच्या सजावटीचेर 3 लाख 54 हजार 560 रुपया, सोफा, कॉफी टेबल आनी टायल्सांचेर 14 लाख 89 हजार रुपया, सिलिंगाचेर 18 लाख 96 हजार रुपया, जाल्यार फातराचेर कोरीव काम केल्ले कदंबकालीन हत्तीचेर 14 लाख 4 हजार रुपया इतलो खर्च. न्यू वाडे वास्कोंत 18 नोव्हेंबराक जाल्ल्या सिलिंडर स्फोटान गुरवार बायल शिवानी राजवत आनी तिची आवय जयदेवी चौहान हांकां मरण आयिल्लें. ह्या सिलिंडर स्फोट प्रकरणात वास्को पुलिसांनी शिवानीचो घोव अनुराग सिंग राजवत हाका अटक केली. न्यू वाडे वास्कोंत 18 नोव्हेंबराक जाल्ल्या सिलिंडर स्फोटान गुरवार बायल शिवानी राजवत आनी तिची आवय जयदेवी चौहान हांकां मरण आयिल्लें. शिवानी आनी जयदेवी हांकां सिलिंडर स्फोटान मरण येवंक ना हो घातपाताचो विशय आसा. ह्या घातपाता फाटल्यान शिवानीच्या घोवाच्या घरची मनशां सामील आसा. हुंड्या खातीर शिवानीचो घोव घरची ताचो छळ करताली असो आरोप शिवानीच्या बापायन आनी भावान केल्लो. देखून कायद्या प्रमाण ह्या प्रकरणाची चवकशी मुरगांवचे उपजिल्लोधिकाऱ्यान केल्ली. ताचो अहवाल 23 डिसेंबराक वास्को पुलिसांक दिल्लो. ह्या अहवालाचो अभ्यास करून वास्को पुलिसांनी शिवानीचो घोव अनुराग सिंग राजवताक अटक केल्या. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचे नाजरी रिसॉर्ट बेकायदेशीर. हे रिसॉर्ट मोडचे म्हूण राष्ट्रीय हरीत लवादान अर्ज दिल्या. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणानूय हे रिसॉर्ट बेकायदेशीर म्हूण सांगिल्ले. हे रिसॉर्ट मातये भरवण करून सुवात आसा तशी करपाक 15 दिसांची मुजत दिल्या. बागा वाठारांत सर्वे नंबर 319235 आनी 12 आशिल्ले नाजरी रिसॉर्ट मातये भरवण करपाचो आदेश गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान मायकलाच्या एलिट बिल्डर्स हे कंपनीक दिल्लो. हे बांदकाम CRZ अधिनियम 2011च्या विरोधान आसा आनी हे बांदकाम करपा खातीर पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्या कडल्यान कसलेच परवाने घेवंक ना. ते भायर भरती पातळीच्या 500 मीटर लायनीचे हे बांदकाम उल्लंघन करता. देखून दर्यादेगेर पर्यावरणाचें लुकसाण जालां अशी कागाळ प्राधिकरणा कडेन केल्ली. ते उपरांत प्राधिकरणान मायकलाचे रिसॉर्ट मातये भरवण करपाची अर्ज काडली, पूण मायकलाच्या एलिट बिल्डर्सान ह्या आदेशाक राष्ट्रीय हरीत लवादान आव्हान दिलें आनी लवादान हे रिसॉर्ट बेकायदेशीर आसा असो निवाडो दीत प्राधिकरणाचो आदेश कायम दवरला. रेगोर ट्रान्सपोर्ट करपी ट्रककारांक ऑरीच्या येरादारीचें मोल वाडोवन दिता म्हूण सांगून लेगीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें हो प्रस्न सुटावो केल्लो ना अशी तिडक ट्रककारांनी व्यक्त केला. हे विशीं शुक्रारा सेजा गोवाच्या ट्रककारांची बसका जाली. सध्या आशिल्ल्या मोलान संबंदीत येरादारी जाता, मात फुडारान सरकारान बेगोबेग हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळ ट्रक वेवसायिकांनी केल्या.
पुराय गोंयासयत हेर राज्यांनी फामाद आशिल्ल्या शांतादुर्गा कुंकळीकरण देवीच्या वर्सुकी जत्रोत्सवाक 15 जानेवारीच्यान सुरवात जातली। हो जत्रोत्सव 20 जानेवारी मेरेन चालू आसतलो। तेन्ना समेस्त भाविकांनी व्हडा संख्येन देवीचें दर्शन घेवपाक हाजेरी लावची अशी विनवणी श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरण देवस्थानाचो अध्यक्ष कवेंद्र देसाय हांणी केला। धार्मिक स्थळ म्हूण नामना आशिल्ल्या दिवचलचे लिंगाचे कोणीचे अस्तित्व संकश्टांत आयला। ही कोण सध्या तुंबून तिची अवस्था डबक्या सारकी जाल्या। लिंगाची कोण नितळ केली ना जाल्यार फुडाराक मोठी समस्या निर्माण जावपाची भिरांत आसा। देश विकसीत करतले जाल्यार पयलीं मनशाचो विकास जावप गरजेचें आसा। ते खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवपाची गरज आसा अशें मत नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी उक्तायलां। दिव्यांग मनशांक व्हीलचॅरी वांटपाच्या सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। CSR उपक्रमा खाला क्लब महिंद्रान व्हीलचॅरी आनी हेर साहित्य पुरस्कृत केल्ले। स्वयंपूर्ण गोंय ह्या अभियाना खाला शेनवारा अस्नोडच्या पंचायतीन ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। हे कार्यावळी वेळार आभा कार्ड आनी गॅस कनेक्शनाक आधार लिंक करपाची वेवस्था केल्ली। लोकांनी ताचो बरे तरेन लाव घेतलो। चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर चंद्रयान देंवोन अंतरिक्ष इतिहास तयार करपी भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेन शेनवारा आदित्य L1 ह्या अंतरिक्ष यानाक लॅगेज पॉयंट 1 चेर धाडले। धर्तरी सावन 1.5 लाख किलोमीटर अंतराचो प्रवास पुराय करून आदित्य L1 हे यान गुरुत्वाकर्षणाचे बळ शुन्य आशिल्ल्या लॅगेज पॉयंट 1 ह्या बिंदूचेर पावले। सुर्यान धर्तरेचें अंतर 15 कोटी किलोमीटर आसून दोगांय मदीं व्हडले गुरुत्वाकर्षण शक्य कार्य करता। देखूनच मनशान तयार केल्ले कांयच हाचे मदीं स्थिर उबे रावंक शकना, पूण ताचे मदीं 3 बिंदू अशे आसात की तांचे मदले गुरुत्वाकर्षण शक्त शून्य जाता। देखून थंय पावपी वस्तू एकाच सुवातेर स्थिर उरता। तातूंतलो एक बिंदू म्हळ्यार लॅगेज पॉयंट 1 हो हॅलो कक्षेंत आसा। इस्रोचे आदित्य L1 अंतरिक्षान हे कक्षेंत प्रवेश केला। L1 पॉयंट हो धर्तरी आनी सूर्य हांचे मदल्या वट्ट अंतराचो 1% म्हळ्यार 15 लाख किलोमीटर अंतराचेर आसा। MV लीला नौफाक बोटीच्या भारतीय तारवट्यांनी नौदलाचे उपकार मानल्यात। भारतीय नौदलाच्या कमांडोनी अपहरण केल्ले बोटी वयल्या 21 तारवट्यांक वाटयल्यात। तातूंत 15 भारतीय आसात। सुटका जातकच ताणें भारत माता की जय म्हूण घोशणा दिल्यो। ही बोट लायबेरियाची।
सध्याच्या युगांत रील्स करून ती इन्स्टा व फेसबुकाचेर घालपाचे पिशे व व्यसन जायत्या जाणांक लागला, पूण ती कशी आनी कशे पद्दतीन करतात हे तितलेच म्हत्वाचे. जैसलमेरच्या सांगड पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत देवीकोट शारा लागसार निश्काळजीपणान कार चलयत हातांत सोऱ्याचे ग्लास घेवन नाचत रील करपी तरणाट्यांनी एके आवय आनी भुरग्याक जिवेशी मारले. इतलेंच न्हय तर गाडयेंतल्या 2 तरणाट्यांकूय मरण आयले. सोशल मिडिया खातीर रील तयार करपाक हातांत सोऱ्याचे ग्लास घेवन संगीत लावन चलते गाडयेन नाचताले. ह्या वेळार हो अपघात जालो. तातूंत रस्त्या कुशीक डाळमां विकत घेवपी आवय पुताक गाडयेन धपको दिलो आनी ताका थंयच मरण आयलें. जाल्यार गाडयेंतल्या दोगांक उपचारा वेळार मरण आयलें. अंदू T20 विश्वचषक 1 जून सावन अमेरिकेन सुरू जाता. वेस्ट इंडीज आनी अमेरिकेन संयुक्तपणान ही सर्त घडोवन हाडपाचें थारायलां. कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदली मॅच 9 जूनाक न्यूयॉर्कांत जातली. भारतीय पंगड लीग फेरयेंत 4 मॅची खेळटलो. तातूंतल्यो 3 न्यूयॉर्कांत आनी 1 फ्लॉरिडाक आसतली. ICCन सर्तीचें वेळापत्रक आनी ड्रॉ जाहीर केल्यात. भारत आनी पाकिस्तान हे 2 देश अ गटांत आसात. ह्याच गटांत कॅनडा आनी यजमान अमेरिकेच्या पंगडाचोय आस्पाव आसा. ताका लागून ह्या दोनूय दुबळ्या पंगडाक गट मॅची वेळार भारत आनी पाकिस्तान हांचे कडल्यान खर आव्हानाक तोंड दिवचें पडटलें. वेस्ट इंडीज आनी अमेरिकेच्या संयुक्त यजमानकी खाला जावपी हे सर्तीन 55 मॅची जातल्यो. वेस्ट इंडिजान 6 आनी अमेरिकेन 3 मॅची खेळटले. हातूंत 20 पंगड वांटो घेतले. सहभागी पंगड 4 गटांनी विभागल्यात. स्मार्ट सिटीच्या प्रश्नांचेर भासाभास करपा खातीर 10 जानेराक खाशेली बसका जातली. संबंदीत अधिकाऱ्यांक बसके खातीर आपयल्यात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आधुनिक पॅरामेडिकल सुविधा असले बगर घर वचणूक प्रकल्पाक मान्यताय मेळची ना. हाचेर अधिसुचोवणी काडटले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. उपरांत 25 ते 30 वर्सांच्या भुरग्यां मदीं प्रेसावाचें प्रमाण वाडटा देखून विद्यार्थ्यांक तरणाट्यांक CPRचें प्रशिक्षण दितले अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें. राना हक्क दाव्यांच्यो अजून मेरेन 10,000 केशी प्रलंबीत आसात. राना हक्कांच्या दाव्या खातीर आयिल्ल्या चडांत चड अर्जांचो 31 मार्च मेरेन निवाडो लावपाचो सरकार यत्न करतले. ते खातीर सुवातेच्या सत्यपानाच्या वेळार दावेदारांनी हाजीर रावप गरजेचें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. तशेंच राना हक्काच्या विशया वेल्यान 26 जानेवारीक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक सांगल्या अशेंय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें.